And so they were important to महिमा बप्पा कनि पुता कनि पवित्रत्म्या Suki Mister Pirlo Mister Sumidizun Madan Maktana Ragad Gabeka So this part of Razazam Kandi and Yamiam Sukulia Muksita Sasham Chipat Kabogo Sam Katal and Kodom Dina Kapunoit and Yamkaniwa
Jesus.
आमची पातका आमकां बोक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्या सरकन तुझी काकुटीची अधिकस आसल्या सरगार वनपाय सस्नाचो विशेष सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय सस्नाचो विशेष सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय सर्व मोठच्या मेंदाच्या कपटी समानान विषयी सोतमचं सुमेधीचे खालवर पर्वत पर्यंत पुरी सवन येता आमच्या पातुचींच्या तुझे नाव पोयसा तुझे रासम कायो तुझे बुद्धी सगळता तशी संसारांचा आमचं पडतोरा सचमकारी आणि आमचे श्रीरामचा तसे आमचे वातावरण तुमचे समता प्रेमिता तुमचे देवांचे दिन पॉड जग सिद्धेंदिस योग्य परिदर्शने या कादी प्रतिकार पदार्यमच्या पदाच्या आमेन नमः प्रभुते तुमचे समता प्रेमिता तुमचे देवांचे दिन पॉड जग सिद्धेंदिस योग्य परिदर्शने भोग्यासाठी पदार्यमच्या नमः प्रभुते तुमचे समता प्रेमिता तुमचे देवांचे दिन पॉड जग सिद्धेंदिस योग्य परिदर्शने भोग्यासाठी Mamre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. Namandre contemplation with the Jason Attack, and it was the day of the day for the opposite changes. आमची पातका आमकां बोक्षी येमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्या सरकन तुझी काकुटीची अधिकस आसल्या सरगार वनपाय सस्नाचो विशेष सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय सस्नाचो विशेष सर्वेश्वरातिका लाभय आणि निरंतर प्रकाश तिचे पाकय
तुम्ही त्याची खूप चालून काढून आपल्या मायमकार प्राण करता
नम्रमे प्रतिपदे मनंचा जीवा मनंतानि परमशा गामेला माता वदेशे बड़गा जानता अलकार मिलगारदाना नरवाम जेशे तेजे कबुर्जे धड़े आमचे पति या प्रदेशा उदार जमसे सरे वाट हम गाले मेरे अड़े मुराई लगी अमवार के Bagi dia cuma pasal tu nanti ke saya kami menjadi ससनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुज्या देख मोगाच्या पिताची आमच्या सुन्या आनी सगोंदराची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या वर्गाच्या परीपणाबद्दल येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर बाबा आमकां भेटयता तुज्या दिनवेल्या दिसाची आमच्या सिनेमाची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या सगळ्या संसाराच्या वर्गाच्या परिपणापासून येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर येजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर देवगेवंता देवा देवगेवंता बळवंता देवगेवंता आम्हाला काकूत आमची कर ससना
सस्नाच्या बापावर तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या सगळ्या आणि सगोंडरा जेजू ख्रिस्ताची पूर्ण निरागार आत्मा आणि देवपण आमच्या भक्तांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या भक्तांच्या परिपणाबद्दल जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पार सगळ्या संसाराची कापणूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये संसाराची कापणूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पार 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 सगळ्या संसाराची कापणूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पार सगळ्या संसाराची कापणूक कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशावामध्ये पार सगळ्या संसाराची कापणूक कर. हे भाग्यवंत देवा हे भाग्यवंत बळवंत हे भाग्यवंत आम्हाला आठवण आमचे घर हे भाग्यवंत देवा हे भाग्यवंत बळवंत हे भाग्यवंत आम्हाला आठवण आमचे घर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तुमची घर ससनाच्या बापा मग तुका भेटयता तुझ्या अधिक मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्य आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची पूर्ण निरगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्राच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपूर्ण जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांमध्ये पार आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूळ हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तुमची घर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आम्हाला काकूळ तुमची घर
तुझे नाव पोलीस जाऊन तुझे राजंकार येऊन तुझी रुची सदाच जातात त्याची संसार सुमी तुझे समता श्री आम्ही तू सोडे सदैव पाळ तुझ्या मुसीचे सुमी तुझे समता श्री आम्ही तू सोडे सदैव पाळ तुझ्या मुसीचे सुमी तुझे समता श्री आम्ही तू सदैव आणि सदैव पाळ तुझ्या मुसीचे बाप्पा कधी कुठा कधी पोळी आनंद समिस्ते पहिलं मिस्ते सुमेधी जीवांकरता आमच्या बाप्पा तुझ्या तुझे नाव बदली सांग तुझे राव संताई तुझे सगळं जेता तुझे संसारांचा
मोक्षित पत्का बगोस yang kadang Namandre Kupendo de Leis do Dia Sangatas Yamita Sansadevan Sadevi God Japsi Chendi Namandre Kupendo de Leis do Dia Sangatas Yamita Sansadevan Sadevi God Japsi Chendi
Gesù lo stesso mi Gesù sangar santa
ನಂಬರ್ 20 ಗೀತ್ ನಂಬರ್ A17 आमची पदका ओळखून सांगता म्हणया हांव परदेश आनी तुमकां बोला बहिणीयो म्हजो नांव सारो सांगता मनाची तोतरां सारून वाट करून आनी बरें सोडून हांवें सारकी पदकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो घोर अपराध ह्या पासो बगयो सदांच अंकार मुरयेक सगळ्या जिवितान आनी भक्तान तुमकां बोला बहिणीयो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं सर्वदेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सौम्या सौम्या
सर्व पुजेदार देवा आमच्या बापा, तुझो भूत मेवानी मरणांतलो पुन्हा जिवान जाल्लो म्हणून बबारतान आमी वळखून घेता. ताचे सगळे मरून गेल्ले आमच्या भयणीक प्रिसिल्ला डिसोजाक ताचे वरवीं संतोशान पुन्हा जिवान जावंक फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांत पावलून कोरिंगरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचा. भावा भयणीनो, संवसारी आसा ते आमचे बिडार म्हणजे कूड म्हणलो आमचो मोडून गेलो जाल्यार देवान तयार केल्लो म्हणजे हातांनी बांदी नासलेलो ससनाचो निवास आमकां सद्याक तयार आसा म्हूण आमी जाणा. ह्या पासून आमी सदांच धैर्यान जियेता. आमी कुडीक वस्ती करीसर सोम्यातांव पयस आसा म्हूण आमी जाणा. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीक न्हय बघात भगवंताच्या उजवाडान चलता. आमचे धैर्य विशेष देखून आमचे कुडीचे पिडार सोम्याच्या घरा वचून रावचें बरें म्हूण आमकां दिसता. देखून आमी सोम्या सोबय आसूं वा ताचे तावन पयस आसूं ताका मानून चलचो आमचो एकच उद्देश. कुडीच्या जिवनांत केल्ल्या बऱ्या वा मोठ्या कामाचो प्रतिफळ आपणाक लागचे खातीर हरेकल्यान देवाच्या निती आसना पुजीर जगतीक उबें रावचें पडटलें. देवाचें उतारपें. सर्वे
तुझे सोबरे असो प्रमाणे तुझे ख्रिस्ताची सुवार्ता त्या दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमात रावन सामेला वयस आसलेल्या माउस नावाचे हळदेक येवन पावले. घडये आसत संतीशांत एकामेका उलयत आसले. अशें सदांच उलयत आनी चर्चा करत आसतना जेजू दूद आनी सरलो आनी तांचे राग सरोंक लागलो. पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी. तांचे दोळे बांदलेले परी जाले. उलयत वेळा तांकां वचून जायते हळदेक येवन पावले आनी जेजू आपूण फुडें आशिल्ले. पूण तांकां तांणी परत म्हळें, हांव सांगता राव, आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस पडटलो. देखून तो तांचे सांगता रावन भितर सरलो. उपरांत तांचे सांगता जेवण आसतना ताणें उदक घेतलो, अर्घ्यां दिवन तो मरलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी ताची वळख धरली. पूण तो तांच्या दोळ्यांत उक्तो नकळीत जालो. तो वळून एकामेकाक ते म्हणूंक लागले. वाटेर तो आमच्या लागीं उलोवन आसतना आनी पवित्र पुस्तक असो अर्थ सांगतना आमचें काळीज आमचे भितर पडटलें न्हय. देवाचें उतर Jesu Krista tadi membaca beliau seperti sono dan putih sedikit baca sajano kita ada keinginakan hari baca kalau di Indonesia bawa beliau baca diri ke dia ke boy dia ka saja kamu ani ka saja kamu baca awalnya terberitahu Lucha darbadu kota Brian. Tiada selesai koi. Ania koi nak berada. Brian berautu, boleh masa. Autu sekarang boleh. Boleh ni dah tercek. Tore bawani kami lucha kerana cer, beramacer, saudara cer. क्रीडा परिसर आमच्या आध्यात्मिकता आर्थिक परिस्थिती आमचेर उरलो आसता. पूण गजाल इतली सगळी गजाल कितें म्हळ्यार आमकां एकट्याक मेळोंक आसा. पयलें वा उपरांत पूण घडयेंतल्यानी हो संवसार साडून वचा तरी. पोरण्या सोदण्यान इस्रायल लोक लांब लांब म्हळ्यार देवाचे बेसांव पळोवन वयतालो. पूण लांब लांब ते आतांच्या परिस्थितीक आमकां चिंतूंक जायना. पवित्र पुस्तक म्हणटा मनशाच्या आंखो 70 वर्सां 60 वर्सां आनी भलायकी आसलेल्यांक 70 वर्सां आनी ताचे उपरांत कितें मेळटा तें बोनस देवाची सुकृपा आमकां फावो जावची. जमनी मौनामदलो वेळस आमच्या आंखो आनी सबार समजुचें मिश्रण जेवण आसतना आमकां सगळ्यांक मोग आनी राग, सूख आनी दूख, बरेपण आनी वायट, खरीपण आनी राजी संदान, साधन आनी सवणी हें सगळें आमच्या जिवितांत आसा. देखून ह्या आमच्या संवसारीक पयल्या वेळार आमी कितें आमकां भोगूंक मेळटा तें आमी भोगूंक जायच आनी आमचो वेळ येतना आमची सुबेज आशिल्लो आसा जाय. आयची बरी वाचपां पयल्या वाचाप तशेंच सुवातेचें वाचाप पयल्या विशयांत आमकां सांगतात. पयल्या वाचाप सा पावलो गोवा गोब्यान म्हणटा आमी ह्या संवसारांत केवळ तात्कालीक थोड्या तेंपाचें. हांगासर आसा आमकां एक तंबू वा टेंट. आमकां कळीत आसा तंबू वा टेंट तें थोड्या तेंपाक मार्गारेगेर रोडाचें काम
काम करतली आनी हेर जाणां टेंट मारून आसात एका गांवांत आनी एक गांवांत वतात तें सश्वत ना वारें येताना पावस येताना आनी मुन्सिपाल्टीच्यांनी कितें उठयलें जाल्यार तांणी उठा जायचें पडटा हो आमचो तुंब हांगासर पूण आमकां हर एकल्याक आमच्या ह्या जिविता उपरांत मनशाच्या हातांनी बांदिना उरलो निवास आमकां देवानच तयार केला ताका आमी ससनाचो निवास सर्गीचें घर वा ससनाचें सूख अशें म्हणून आपयता पूण ससनाचो निवास आमी जोडचे जाल्यार आमी कितें करूं जाय ह्यांचो वासप आमकां सांगता एकच वाक्यानी आमी सांगता आमी देवाक मानवून चला जाय आमी देवाक मानवून चला जाय म्हळ्यार देवाचे उपादेश आमी पाळा जाय केन्ना आमी देवाचे उपादेश पाळटा तातूंत देवा समोर गियाट आपूण आसा मनशा समोर गियाट आपूण आसा आनी ह्या दोनूय केल्ल्या वेळार आमी देवाक मानवून चलता हाचे सांगाता 17 सांग पावलो म्हाका तुमकां सुमेस्तांक दिता कितें म्हणटा आमी केल्ल्या बऱ्या आनी खोट्या कामांचो प्रतिफळ जोडच्याक आमी सुमेस्तांनी सुमयाच्या निती आसना मुखार उबे रावूंक जाय म्हळ्यार आमची हर एकल्याची सर्ती जातली बरें वा वायट बरें केल्लें ससनाच्या जिविताक वायट केल्लें ससनाच्या आख्यास्तीक जर आमच्या जिवितांत जर ना तर आमी खंयचेंय काम करचें जात कित्याक बरें केल्ल्याक बरें मेळा जायच आनी वायट केल्ल्याक ससनाची केस्त आसा म्हणून सुमी आमकां सांगता पूण आमी सत्रायेन आमचें दिसपट्टें जिवीत जियो जाय आमी केन्ना सत्रायेन जागृतकायेन मनशा मदीं हुंदून जियेता त्या वेळार आमकां ससनाचें जिवीत आसा आयची सुवार्ता एम्मावसाचें घडीत आमी जायते फावटी आयकलां आनी घडीत आमकां सगळ्यांक भोव मोगाचें 2 शिस जेरुसलेमांत 7 मैलांक पयस आशिल्ल्या एम्मावस नांवाच्या हळ्ळेक पळोवन करून वताले आनी ते वता आसतना जेजूचें मरण जावन थोडेच दीस जाल्ले आनी जेजूच्या मरण वर्सांत ते उलोवन वता आसतना तांकां सांग दिल्लो जेजून तांकां कितेंच कळीत नासलें तें जेजू म्हणून पूण जेजूच्या मरणा उपरांत तांची थंय निराशा बेजाराई आसा कथा तांचे थंय आशिल्ली आनी जेजू त्या वेळार तांच्या पयनाचो सांगत जालो त्या वेळार ते बरवशान संतोशान भरले आनी निमाणें तांणी येवन पावजे जाल्ल्या जाग्याक पावतना तांकां इतलो संतोश मागीर ते जेजू लागीं मेळ्ळे सुमी आमचे सांगाता राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो आनी सुम्यान तांच्या सांगाता रावूंक खुशी गेली आनी जेजून आपली वळख तांकां दिली ताणें उंडो मोडलो तांच्या सांगाता तो जेवलो आनी अशें सुम्याची वळख तांणी त्या घडये धरले मगाच्या भावा भयणीनो आमी सगळे पळयणारी म्हणलें पवित्र सभा आमकां हर एका मिसाच्या बरिना वेळार उडास आगाडटा मिसाच्या महाप्रार्थनांत आमी अशें म्हणटा ह्या संवसारांतलें जिवीत सरना तें बदलता आनी सर्गीचो निवास आमकां तयार जाता देखून आमचें जिवीत हांगासर संपना तें बदलता ट्रान्सफॉर्म जाता रुपांतर जाता आनी आमकां सर्गीचो निवास तयार जाता कोंकणी भक्ती गितांतलें अपुर्बाचें गीत आमी जायते फावटी म्हणटा यात्रेक आमी सर जावन आसा बसयल्ल्या गांवाक आमी पयार करता तुज्या आदारार पातयेता ह्या संवसारांत आमी जियेतना संपूर्ण शांती दोदोसकाय आशेता पूण ती आमकां लाभना कित्याक आमकां संपूर्ण शांती दोदोसकाय मेळची ह्या सुम्यातय देखून सांत ऑगस्टीन पयस सभेचो दोतोर बोवा पोरवा म्हणटा तुवें म्हाका तुजे खातीर रचलाय सुम्या आनी म्हज्या खर्चाक तुजे शिवाय विशेव ना संवसारांतली कसलीय ग्रेस्तकाय आसूं दी कितली संपत्ती आमच्या लागीं आसूं दी पूण मनशाक तृप्ती रदोसकाय मेळ्ळी ना पूण ती मेळटा संपूर्ण कोणें आमकां रचला कोण आमकां सांबाळटा आनी कोणाक आमी वेग मान रावता तो मात्र आमकां दिवंक शकता प्रिसिला डिसोजा आमची भयण मनशा दृश्टीन आनी पयली सभेच्या दिश्टेन तिच्या लांब हांव कांय मस्त लांब न्हय 65 वर्सां जिवीत ह्या संवसारांत पिढ्या वरवीं तिचें भयण आखेर जालें तें खरें आनी ह्या 65 वर्सांच्या जिवितांत तिणें देवाचोय मोग केल्लो आनी तितल्याच मापान मनशांचोय मोग केल्लो दुबळ्या धाकट्यांच्या
गरिबांच्या विधवींच्या गरजांक पावचे पिडेस्तांची भेट मात्र नाही तांच्या सांगता रात आनी दीस रावचे घरांत मात्र नाही आस्पत्रेंत अशें एक अपुरबायस शिकून तिच्या जिवितांत तिनं रुपीत केल्लो आनी कोणा कळीत आसा तें कळीत आसा म्हाका तें कळीत आसा ह्या तिच्या बऱ्या करण्याक आमी हांगासर आसली साक्ष महत्वाचो वंजेलो 25वा अध्याय थंयसर जेजू सर परसांची जप्ती करूंक येता आनी त्या वेळार सुमी कितें म्हणटा येया तुमी म्हज्या बापाच्या घरांत आशिर्वाद घेतिल्ल्यानो संवसाराच्या आरंभातावन तुमकां तयार करून दवरलो सागो वा राज्य तुमचें करून घेया कित्याक तुमी कितें म्हज्या अती ल्हान भावंडांतल्या भावंडांक तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें कित्याक आमी दुबळ्यांक गरिबांक कोणा पाटी दिवं तांकां ना अनाथ आसा तांकां आमी दिता तें आमी सुम्याकच करता कित्याक तें तांकां पाटी दिवंक जायना बगार सुमी आमकां आशिर्वादांनी भरतलो उगडापणाचो ग्रंथ आमकां सांगता सुम्यात मरण पावली बागी आपल्या कश्टांत हांव तांकां सुखां मेळटलीं तांच्यो बऱ्यो करण्यो सुम्या मुखार पावतल्यो सुम्यात मरण पावची सुम्याची खुशी करून मेळ्ळी ती बागी कित्याक तांणी केल्लें काम सुम्याच्या दोळा मुखार सदांच आसतलें जो सवांजेर बरो अध्याय आमकां सांगता गोवा सुखण मातयेंत पडल्या शिवाय तो एकडोच उरता आनी केन्ना तो मातयेंत पडटा तेन्ना यथेश्ट फळ दिता आमची भयण प्रसिल्ला गोवाच्या खणा बरी मातयेक पडल्ली कुटुंबा खातीर आपलो त्याग सॅक्रिफायस आपल्या भुरग्यां खातीर तिचे कळमितांतल्या मागण्या आनी प्रयत्न आज एक हंता पळोवंक जायती मिनत तिणें काडली ताच्या सांगता पेल्या खातीर ती गोवा सुखण जाल्ली आपणाक कितें करून तांकां तें सक्कड तिणें केल्लें आनी ह्या मुरीफांत तिचें जिवीत सुम्या खातीर करसिल्लें आज आमच्या भयणी खातीर सुम्या लागीं आमी कितें मागचें कीर्तन 27 आमकां सांगता एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला आतांय तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी हांवें बिडार करूं आनी ताचें स्वादीकपण साकून ह्या आमच्या भयणीक सुमी फावो करून दी म्हणून आमी मागया हर एका मनशाच्या मरणांत आमच्याय मरणाचो उडास आमकां येता हर एक पडीगेची गांठ वाजतना आमच्याय मरणाची गांठ आमकां आयकता देखून ह्या संवसारांत आमी वचोंक आसा आमी पळयणारी जायते फावट आमी विसरता तरी हर एका मरणांत आमी उडासां हाडटा देखून आमी जिवंत आशिल्ल्यांनी आमी कितें मागचें कीर्तन 130 आनी 9 आमकां सांगता देवा म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजें काळीज वळखून घे म्हजी तपासणी कर आनी म्हजी चिन्ह वळखून घे हांव वखदा वाटेन सवतांगी म्हूण पळय आनी सस्नाचे जिविताचे वाटेन म्हाका चलय ह्या आमच्या भयणीक तसो देव बरो देव ह्या संवसारांत अपुरबायेचें जिवीत कुटुंबा जिवीत फावो केल्लो आपल्या गोपान घेवन दी संतां भक्तां सांगता आमच्या बडवांक सांगता तसो उंचलो जागो तिका फावो करून दी म्हणून आमी आमिसाच्या बलिदाना वेळार मागया उबे रावया मागा आनी तुमी घेतल्यात मुळान सुम्याच्या त्या उतरांचेर अखंड पतीनी दवरून देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भयणी पासत आनी जिवंत आसलेल्या तिच्या कुटुंबा पासत आमची मागणी प्रार्थना सर्वस्परागता आमी उबारया पळयत सभेच्या मुखेल्यांनी देव परजेक यात्रेक जिणेचो अर्थ समजूंक आनी हमर जिविताचो बरोसो दिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या गांवच्या सर्व मुखेल्यांनी मनशा जिविताचे मूळ हुकम धरून सर्वांक संतोषान आनी समाधानीन जियोंक आदर दिशे तांची मूत उजवाडाय म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक देवाधीन जाल्ल्या आमच्या भयणी प्रेसिल्ला डिसोजाक सासान विशेव दी आनी ह्या आमच्या भयणीच्या मरणांतय दुखेस्त जाल्ल्यांक
बजवून दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तेनीर आशिल्ल्या आमच्या समेस्त प्रायवंतांक आनी पिडेस्तांक तुज्या पुनर्जीवनपणांतय विश्वास दवरून ससान जिणेचो भरवसो उदेशी कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्तांतय जिणेचो शेवट आसा म्हणलें सत्य आमच्या युवा जनांनी समजून त्या परी जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मगाळ बापा तुवें प्रिसिला डिसोज आमच्या भयणीक ह्या संवसारांतल्या पुर्ब्याचें जिवीत फावो केल्ल्याक तुका आमी अर्घ दिता. तिच्या कुटुंबा पासत मोगाच्या मनशां पासत आनी प्रत्येक जावन तिणें केल्ल्या पुर्ब्याच्या सय पासत सुमया तुका आमी वाकणटा. ह्या आमच्या भयणीक तुज्या गोपांत सांबाळून दवर. तुज्या पुता जेजू मरिफात तुवें बसयलेलें तें सर्गीचें दायज तिका लाभय. ह्या आमच्या भयणीच्या मनद्वारे दुखे सल्ल्या तिच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक तुज्याच आशिर्वादांनी आनी बेसावांनी बर ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. आमीन. पान नंबर 110 गीत नंबर 6 आनंद जेजूक आपलो सुगंधार म्हणून तिणें ह्या संवसारांत मागून घेतलो तर तो तिका दयाळ सुविधार कसो आतां मेळो म्हणून नम्रतेन तुज्या लागीं मागता. त्या क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. आमची काळसां उबारूया. आमच्या देवाक देवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आणि शास्त्राच्या देवा सर्व कल्याणी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काय दोनी ते सोम्या आमच्या फायद्या आसो. सगळे आमी मरणा जावच्या जेजू आपण एकटो मरोंक तयार जालो. तुजे इश्टाची संस्थाक आमी सुदेश जेवच्याक आमी एकट्याने आपलो जीव दिलो. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोवता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Jai
पवित्र ज्ञान ही जरी पवित्र आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या आशिल्ल्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन स्मरण सुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समाज नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हप्त्याक पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती घराचे हेरजात पापकाचे मोक्षाने वेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते बरोबर केले हे म्हज्या उगडा सहाय करा Lord, us all good pleasure to you. तुझे मुखारेन तुझी सेवा करून आमकां फोल केलें देखून आमी तुका देव वाचता आनी जेजूची कुळारगा सेवतले आमकां सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता सर्वेश्वराचे पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुझे पवित्र विश्वनासकर आणि फ्रांसिस आमचे बागीवन बापा पीटर पॉल आमचे गवळी बापा आणि सगळ्या यांचे किवर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान स्वाळे सर्वेश्वरा तुझ्या साकारणे प्रिसिलाची कापड कर तिका हे संवसारांतले तुवें आपण मेली जशी पवित्र वरवी जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्सेवन जावं Părătie pânăsă, bărăsă doar melean, i-am cheaba băniche capult care. Tanca, angești că te melea să meisa, tu gen par solit, muca mor plom fava care. Ama să meiste ce daya căr mâna mi magda. Portărame, iastă natea, băgă burgea măsa mi magda, Priyanka aniat wina pasot, tacia, duke este, bapai sangata meloni, tace, जीविते भक्ति के आणि धैर्याचे जादी मना मी मागूया आम्हा समेस्तीन दयाकरण मागता ओंकार देवाची मी सांगते माझ्या धर्मता आणि सौरपर्यंत का मनवल्या सगळ्या संत भक्तां बरोबर सच्चे सुखान आमकां वाटवते तांक सांगता तुझी महिमा गावूंक आमकां फावो करे क्रिस्तांच्या आसम्या वरवीं त्यास जेजूरवी त्यास जेजू समता त्यास जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्ताच्या सस्ता देवाच्या रास आमच्या मध्ये स्थापित जाऊन म्हणून जेजूच्या उतारी सर्गीच्या बापाक उलो मारया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव घेसा रास कायो तुझी सदावता तुझी संसाराचा तुझी स्पर्धा रास रास कादी ज्ञान आमचे स्पर्धा शिका शांती पत्ता दिवस ज्ञान आवाज प्राणीनाका सर्वेस्परा सर्वैकांती विज्ञानती आमकां निवारे दया गुण्या जिवितान सवस्थकाय आणि समाधान आमकां दी सर्गीचे बाल आणि आमच्या सुंदरा जेजू ख्रिस्ताचे येणे
बुरवशनत व्यक्तीरांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराखातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मतामळे तुमकां शांती दवरता, म्हजीच शांती तुमकां दिता. आमची पातकां आमची अस्कतकाय तूं पळय नाका, बऱ्याचे पयसच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवे कुडा सांबाळ. तुजी दाराज वडसलयताय ससनाच्या ससनाक तुझी शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटे, आमचे काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटे, आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटे, पळया हो जेजू देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. विशेळेच्या पवित्र जेवणात आपली आमी सुदारली. Call number 373, gate number yes Anandu. Namaste.
म्हजो रक्षक तुझा शेजाऱ्या कोणाक हांव भियेव सोयना तूं सरशीं आसतना सोंपी म्हाका बसला कांय ना उणे म्हाका तरणे लढा फेले कडेन सगळं म्हाका दिता म्हजो रक्षक तुझा शेजाऱ्या कोणाक हांव भियेव सोयना तूं सरशीं आसतना भुतां लागीं व्हरून विशेव म्हाका दिता नितळ उदक दिवन म्हाका रातोशीक करता म्हजो रक्षक तुझा शेजाऱ्या कोणाक हांव भियेव सोयना तूं सरशीं आसतना भियेनासलो तरी मरणाची सावळेंतल्या आसाय तूं बेकाटी घेवन एक शांती समाधान म्हजो रक्षक तुझा शेजाऱ्या कोणाक हांव भियेव सोयना तूं सरशीं आसतना म्हजो रक्षक तुझा शेजाऱ्या कोणाक हांव भियेव सोयना तूं सरशीं आसतना प्रार्थया प्रतिवन बाबा या आमच्या संसाराच्या पहिल्या वेळार तुझ्या पुताचे नास निरंगात आमच्या वाड्याचे जेवण सांग तुवें दिले तर ह्या पवित्र जेवणात तुवें बसलेल्या आमच्या भयणी प्रिसिला सस्ताच्या जेवणान आतां बसय म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी निमाणे अर्पण आणि विदाय मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावा तेंचे साली प्रमाणे पाळतना धनिया देवाक विश्वासान प्रार्थया शी आमच्या भयणीची प्रिसिल्लाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जवळपणान अविनाशी करूं आनी तिसो आत्मो भाग्यवंताच्या जमेंत मेळो अशें मरणाच्या जळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटून बापा लागीं राजी जावन बरे गुळेचे खांदार सासनीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फाव जावं मोगाचे बाबेनू आतां हिल्डा आमची भयण श्रद्धांजली अर्पिताली खंयच्या दिसा आपूण मरण पावतलो म्हज्या मोगाच्या आदेस म्हणटलो वा म्हणटली केन्ना म्हज्या देवाक हांव वचून मेळटली तें हांव नेना तरी एक दीस तो खंडीत उदेतलो देवान म्हाका तुका निर्मिल्लो देव बरी सांज दिवं हांगा हजर आसल्या सर मोगाचो न्हू देवा दिन आमची भयण प्रिसिला डिसोजाक
अंतिम नमन पटोवंक तिच्या पोतीक तिच्या दोगा मोगाळ भुरग्यांक बुजोवन पटोवंक आनी तिच्या आत्म्या खातीर पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी मागोवंक व्हडा संख्यान तिच्या मोगाची आमी सर्व हजर जाल्या वाचता तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन आमच्या देवादीन भयणीक श्रद्धांजली भेटोवंक तिच्या पोतीक तिच्या भुरग्यांक तिच्या भावाक भयणीक आनी सर कुटुंबादारांक बुजोवन पाठोवंक मोगाचो न्हू हांव हांगासर आसा. कोड्याळ शहरांतल्या वामांजूर फिरगतीन देवादीन जोकीम आनी देवादीन आर्स दिकुनाक देवादीन प्रिसिला डिसोजा 1950 इसवेन ऑगस्टाच्या 20 आनी 4 तारीखेर दुसरें बाळ जावन जल्मालें. ह्या दोगांय देवोत मनशांक 8 जाणां भुरगीं 7 जाणां चेडवां आनी एक चेडको. ह्या कुटुंबान प्रिसिला हांवें सांगलें दुसरें बाळ जावन जल्मालें म्हणून ह्या देवस्पणी कुटुंबांत देवबिरांतीन तें सगळो वाडलें. ताच्या पाटल्या भावंडांक आवय बापायक ताच्या व्हडल्या भयणीक सर्वांक आदार दिवन बेबी बाय वाडोवन आयले. आमी ताका मोगान बेबी बाय म्हणटाले. मोगाचें न्हू जनन आनी मरण एका नाण्याची 2 मुखां म्हूण जावन आसा. जनन अनिश्चित पूण मरण निश्चित. आमी जल्मोन येतानाच मरणाची सावळी घेवनूच आमी येता. काजार जावच्या आदीं बेबी मस्कटान वावर भेटोवंक गेल्लें कित्याक कुटुंबाचो ताका विशेष हुस्को. ते एक चिरुक्त स्वभावाचे आनी कश्टी जिणी ताची. धरिल्लें काम 15 कवचे आनी त्या पासत वावरतालें कळबीट नासतना बसो. तशेंच ते वाडोवन येताना प्राय कोतस पुत्तूर बंदरांत वस्ती करनासल्या पिटर सोजा लागीं जानेवारीची 3 तारीख 1988 इसवेंत पुत्तूरच्या मायदेवूस फिरगजिनाचें लग्न जालें. लग्नाचें बेसांव जावन देवान ताका दोगां भुरगीं फावो केलीं. आक्विन प्रितम आनी प्रियांका एडलिन. आक्विन तिकेशें व्हड जाल्लोसून तिके कश्टाची जिणी जाली ताची. परतून ते पाटी आयिल्ले प्रिसिला परतून ते मस्कटाक वावर दिवन गेले. तशेंच पिटर कुवेटाक पावलो. झुजाच्या कारणा निमती पिटर गांवाक पाटी आयलो. पूण भुरग्यांच्या शिकपा खातीर घरच्या उदरकाये खातीर प्रिसिला लागभग 15-20 वर्सां पर्यंत मस्कटांत वावर भेटय लागले. पिटर 10 वर्सां नित्यादार वाड्याचो गुरकार जावन आसतना ताका वखत्या रितीन पाठिंबो दिल्लो आसा प्रिसिलान. तशेंच वाड्यांत प्रिसिलाचो वावर वखतो आसा. वाड्यांत न्हय आसतना खाली क्रिस्तांव न्हय आसतना जात कात कितेंच लेखी नासतना दीस जावं दी रात जावं दी माध्यम जावं दी पातें जावं दी ते खंय कश्ट आसा ते धांवतले आनी तांच्या कश्टान ते भागीदार जातले आनी वताचो वखतो गूण. कुटुंबांत जाल्यार ताणें वखतो वावर भेटयला. पिटराची भयण ट्रिजा तिची भुरगीं सुनील दिलीप हांकां तिणें वखतो मोग दिला आनी तांकां सांगाता दोन तांकां तिणें वाडयलो. तिच्या आवय बापायन मलगड्यांनी दिल्ल्या बावडटान क्रिस्तांतें बावडटान ते घट्ट थीर उरले रावले. मोरयेच्या विशेष भक्तीपण ताका आसले. आमोरे तेच मागणे कुटुंबा संगी ते सुकय घातले. गांवाक ते पाटी आयिल्लेच भुरग्यांक तिणें विशेष हुस्को दाखयलो. पिटरान आनी प्रिसिलान दोगांयनी तांकां सर्वांच्या सहकारान बऱ्यांतले बरें दैवीक शिकाप तशेंच लौकीक शिकाप दिलें
असे पीटर आणि प्रेसिला संगी भुरगीं गुणांनी वाडली, बरें शिकोवंक पावली. आतां मालगडो पूत एक्वीन प्रितम हॉटेल मॅनेजमेंट संपोवन क्रुझरान वावर करता, तर दुसरें प्रियांका एडविन साऊथ इंडियन बँकान एसिस्टंट मॅनेजर जावन कोडयालान काम करन आसा. आज ही दोगांय भुरगीं सर्वांच्या सहकारान, देवाच्या आशिर्वादान, मालगड्यांच्या आणि आवय बापायच्या आणि सर्वांच्या बेसावान समाजींत मोतया मदीं पडजळटात म्हूण हांव सांगतां. देवादी प्रेसिल्ला एक सीधा उलोवप्याचे मनीस, हट्टी स्वभावाचे आसले बरी सांगतले, पाठीमुखार पळयनासले. तसली एक धीरसली बाय ती जावन आसली. देवस्थानाच्या कुटुंबांत ते वाडून व्हडले शिकाप ताका नासले जाल्यारय, व्हडले शिकाप ताणें जोडून नासले तरी वक्ती समजोण्यानी जाणवाय ताका आसली. तिचें लग्न जिवीत कांय सुखाचे न्हय, तातूंत जायते दुखी आसले. हे सर फुडकर दैनादीक जिणी ते जियेले. 2019 इसवेंत एका मारेगर पिडेक ती वळख जाली, तरी तिच्या धैर्यान 6 म्हयन्यां भितर सर्वांच्या मागण्यान, दाक्तेराच्या प्रयत्नान, देवाच्या आशिर्वादान ती बरी जावन आयिल्ली. सर्वां कडेन वस्तूंचे सर कुटुंबादारान तशेंच तिच्या मोगाच्या मनशा संगी तिचो संबंद उरतो. शेजाऱ्या संगी वाड्यार तिचो वावर विशेष. कुटुंबांतल्या हर एका कार्याक ती तांकां नातलेली हजर जातली आनी तिची सेवा दितली. हेरांच्या गरजांक पावोवचें, तांकां बुजोवचें, तांकां देख दिवचें, हो एक तिचे ती देखुलो हांवें वस्तो गुण. असल्या स्वभावाचे आमचे भयण बेबी म्हूण आपयताले आमी मोगान. तशेंच प्रेसिल्ला, तशेंच ताच्या भयणीच्या भुरग्यांनी ताका पेचूबाई म्हणून मोगान आपोवचें आसलें. आज ती आमचे तो मेकळी जाल्या. तिचे संवसारी पळय आखेर सर्गी राजान ती भरती जाल्या. तिचें पळय आज सर्गा राजान आराम जाला. मोगान पीटर, प्रियांका आनी प्रेसिला एक्वीन, प्रेसिलाच्या भावंडांनो आनी कुटुंबादारांनो, आज तुमची मोगाची प्रेसिला, तुमची मम्मी, पीटर तुजी पोती, तुजे सगळे नाजर. भुरग्यांनो, तुमच्या मम्मीचो आवाज घरांत बंद पडला. बेबी पेचूबाई म्हणलो, प्रेसिला म्हणलो आवाज आमचो बारीक उकळासान मात्र जावंक पावला. तुमकां बुजोवन पाठोवंक आमचे लेगीत उतरां नात. तुमकां जिवीत उरलो तसोच आमी तुमकां बुजोवन पाठोवंक. तशेंच तिच्या मरणा निमती खाली पडलो तुमच्या कुटुंबांत जागो, तोत्तू सरस्वत देव भक्तीकन दिवली. सांपावलाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेल्यारी मेल्यारी सोम्याचीच. जिवीत जिवन आसतना तिणें सांपावलाच्या उतरा प्रमाणे तिचे जावन ती धांवल्या, तिचे झूज ती झुजल्या. आतां तिचें इनाम जावन सर्गीचो मुकुट घेवन ती सर्गराजाक पावल्या. पवित्र स्नानान आमच्या भयणीक सोम्या तुवें नितळ केलें. पवित्र तेलान सोम्या तिचो आत्मो तुवें मागलो. सबार पोटी सोम्या जेवणाक तुज्या संगीत तुवें आपयलें. तुज्या रक्ता मसान तुवें सोम्या तिका बसलें. प्राजिताच्या सक्रामेंतान तिची भाटकां तुवें भोगसिली. तुज्या अमरीक रक्तान ती धुली. तिचे खातीर निष्ठूर पुरसाचें मरण तूं मेलय. त्या पासून सोम्या तिची काकूट कर. लावय जिणी तिका सासणेक सुखाची. आमी सर मागया आमचें मरण बागी जावच्यान. आमचें अमर आमकां देव आपोवच्या वखदा तयार आमी आसच्या. देवाचे पवित्र मुखामळ आमी देखच्या त्या बागे दिसा. सर्व आमी सांगाता म्हणया
सस्ताचो विषय दी तिका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश तिचेर पकोवंदी समाधानेन तिचो आत्मो विषय घेवन दिया आमेन. देवादी बहिणी प्रेसिला डिसोजाच्या सध्या 7व्या दिसाचे मीस 9 तारखेर बुधवारा 6:45 सकाळी दवरला या सेंट एंटोनी इगर्जेन. तसेच म्हयन्याचे मीस 19 तारखेर शनिवारा 11:30 वरार सकाळी दोन्ही मिसा सांत अंतोनीच्या इगर्जेन बांदून असते. उपकार आठवणी देवाने प्रेसिला मरण पावल्या घडयेतावन येदळ वळेक आदार दिल्या समेस्तान इगर्जेन सर्व रितीची व्यवस्था केल्या. बुजवून पटेल्या विगार बापांक आनी आदित्य बापांक आनी सिबंदे देवादीन तसेच देवादीन प्रेसिला चिकित्सा दिल्या. फादर मुलार आस्पत्रेंतल्या डॉक्टर दिनेश शेट आणि शुश्रूषा केल्ल्या नर्सांक आणि सिबंदे सर्वांक दुखेस कुटुंबाच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. मरणाच्या घरा येवन बुजवून पडलेल्या विगार बापांक तसेच सर वाड्या घरांक आदार सुदारसून वेल्ल्या सर्व गुरकाराक प्रतिनिधीक देव बरें करूं. मरणाच्या घरात पुरा व्यवस्था केल्या मनेस क्लॅरी संदीप MDS ब्रदर्स तसेच आक्विनाच्या इश्टांक अभिमानीक देव बरें करूं. सिस्टर मंजूर तांणी घरा येवन कुटुंबाक बुजय दुखेस कुटुंबाक बुजयला आनी आजय ती मरणांत हजर आसा. सिस्टर तुमकां देव बरें करूं. तशेंच देवादेव प्रेसिलाच्या मरणाच्या वेळेचे वेळे हजर आसली लिली जॅनेट रोजा जॉन नलिनी आणि तसेच तांचो भावी येवन पावलो मेलनी आणि तिची विशेष रितीन जतन घेतल्या आक्विन प्रियांका पिटर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचें नांव व्हडल्या रितीन तुमी सर्व मरणाक हजर जाल्यार तुमकां हांव दुखेस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तांक देव बरें करूं. देवाच्या आमच्या भयणीचो क्रिस्तिलाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. क्रिस्ता ताई मेल्ल्या सगळे बराबर
निमाण्या दिसा क्रिस्त संगता पुनर्जिवंत ती जातली म्हणून तीर भरवशेन पातयेतां ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या साकरणीक सभाग घेणे तुवें भरली अशें तुजे उदार मोनाची आनी क्रिस्तांतय भक्तांची एकवटाची फुलां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासतां सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे तुजे साकरणीक सर्तीची दारां उगड आनी आमी हे संवसारांत आजून आसा ती भावार्थेच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर अशें क्रिस्त सगळे पावल तुजे संगाता आनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकालच्यो क्रिस्ता आमचे सुर्या वरवीं Oh,